सोलार प्रोजेक्ट केला त्याच्या इनॉग्रेशनाच्या निमित्तान हांगासर आयिल्लो. आमचे चेअरपर्सन बाय सिद्धी प्रभू आणि बाकीचे सगळे काउन्सिलर्स हांचे हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता की आम्ही जे सातत्यात म्हणटा की विजेचे बाबतीत सगळ्यो पंचायती आणि म्युन्सिपालिटी ह्यो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. सांखळी म्युन्सिपालिटीन इनिशिएटीव घेतली आणि तांकां लागपी पावर जी आसा ही सोलार रूफटॉप पावरीचेर तेंच्यांनी जनरेट करपाचो इनिशिएटीव घेतलो. ताचे हांव तेंचें अभिनंदन करता. असोच इनिशिएटीव सगळ्या ग्रामपंचायतींनी आणि म्युन्सिपालिटींनी घेवचो आणि सोलार रूफटॉप बसोवचो. आमी कार्बन नेट इमिशन झिरो 2050 हाचो टार्गेट आमी दवरला. तो झिरो करपा खातीर वेरियस इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता ते इनिशिएटीव जर घेतले जाल्यारूच कार्बन इमिशन नेट झिरो जावपाक शकता. सगळ्या पद्धतीचे काउन्सिलर्स आनी हांच्यानी अशी इनिशिएटीव घेवची हे सगळ्यांकडे मागणी. सोलरायझेशन ऑफ द साखी म्युन्सिपालिटी चितले जेणे करून आमकां जे बील येता म्हयन्याक ना म्हटल्यार 50 to 40,000 ते आमी कशें कर्टेल करतली ते आमी एक इनिशिएटीव घेतलो आणि विथ द हेल्प ऑफ ऑफकोर्स डायनॅमीक ऑनरेबल CM हू सर्व्स एज अ MLA फॉर अस तांचे जे आशिर्वाद आसा आणि मोमेंटम जो आमचो वाडटा फास्ट कामां करून घेवपाचो ताच्याच खातीर आमी ना म्हटल्यार 30 kVचे सोलरायझेशन ऑफ म्युन्सिपालिटी विथ गेडा आमी केला आणि आयज तो प्रोजेक्ट कमिशन जाला. आयच्यान आमची म्युन्सिपालिटी टोटल सोलरायज जाला आणि त्याच्या खातीर आमच्या म्हयन्याक ना म्हटल्यार 40,000 वाचतले आणि हो खरोच एक बरो उपक्रम आसा बिकॉज द फुटफॉल ऑफ द म्हणजे कार्बन फ्री जे गोवा अशें जे स्वप्न जे आमचे ऑनरेबल CM सर पळयतात ताच्या खातीर आमी हें एक पाऊल उखल्लां अशें म्हाका दिसता.